पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकरान केल्ल्या खुलाशाप्रमाण कर्नाटक सरकारान खानापूरच्या नेरसे गावात कळसा भंडुरा प्रकल्पाच्या कामाक सुरुवात केल्या। कर्नाटक सरकारान भांडुरा ह्या प्रकल्पा खातीर जी जागा निवडलेली आसा त्या जागेचेर हांव नेरसे गांवांत पावलेलो आसा। खानापूर पासून नेरसे गांव जो आसा त्या नेरसे गांवांत भांडुरा नाल्याचेर प्रकल्प बांदपाचे कर्नाटकान ठरयलेले आसा आनी हांव ज्या जाग्यार उबो आसा थंय तुमकां स्पश्ट दिसता की कर्नाटका निरावरी निगम लिमिटेड हांच्यांनी जे वेगवेगळे हांगासर पोल घातलेले आसा ते पोल आमकां दाखोवन दिता की हांगासर लागींच धरणाची जागा आसा आनी त्याच्या खातीर तेंच्यांनी जे काम आसा ते नियोजीत काम जे आसा ते पोल घालपाचें काम खांब घालपाचें काम जे आसा तेंच्यांनी पुराय केल्लेलें आसा आनी ह्याच गांवांत कर्नाटक सरकारान ह्या येवजणे खातीर जी पायपलायन आसा सबस्टेशन आसा आनी हेर गजाली ज्यो आसा त्यो उबारपा खातीर यत्न सुरू केलेलो आसा आनी त्या नदरेंतल्यान तेंच्यांनी आपलें कार्यालय जें आसा तें नेरसे गांवांत उबारलेलें आसा। भांडुरा प्रकल्पाक अजून मेरेन जे कर्नाटकाक केंद्र सरकारची अनुमती मेळपाक जाय आसली पर्यावरणीय आनी वन्यजीवाच्या नदरेंतल्यान जे नाहरकत दाखले जाय आसले ते अजून मेरेन मेळूंक ना, पूण तरी आसतना सगळी पूर्व तयारी जी आसा ती कर्नाटकान नेरसे गांवांत करपा खातीर यत्न आरंभलेले आसा आनी त्याच्या खातीर आमी आयज ह्या वाठारांत भेट दिल्लेली आसा। मजगती कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान प्रधानमंत्र्याक पत्र बरोवन राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचो कळसा भंडुरा उदका प्रकल्पा खातीर परवानो मागला। कळसा भंडुरा या प्रश्नाचेर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांका पत्र बरयले आसात आनी त्या पत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून कळसा भंडुरा प्रकल्पा खातीर पर्यावरण परवानो मिळवून दिवचो अशी मागणी केली आसात। तसेच जर केंद्र सरकारान कळसा भंडुरा प्रकल्पाक पर्यावरण परवानो मिळवून दिलो तरच आम्ही गोव्याच्या तमनार या प्रोजेक्टा खातीर आम्ही संमती दितले, तोपर्यंत आम्ही या प्रकल्पाक संमती दिवचे ना असे त्यांनी या पत्रात बरयलेले आसात। हे वटेन तिळारी धरणातले उदक वळोवपाच्या विशयावयल्यान राजेंद्र केरकरान आपले मत उक्तावन सरकारान जाय ती पावलां उबारूंक ना जाल्यार कर्नाटक आणि महाराष्ट्र गोयच्या हड्ड्यार बसतले अशें म्हटलां। म्हादयच्या संदर्भात जे प्राधिकरण आसा त्या प्राधिकरणाच्या माध्यमांतल्यान आमी थोडो दबाव जो आसा प्रवाह प्राधिकरण आसा त्याच्या माध्यमांतल्यान दबाव घालून म्हादयचे उदकाचे वांटप जे जाल्लेले आसा ते व्यवस्थित जालें काय ना हेचेर आमी देखरेख करूंक शकता। आता हांगासर कसली यंत्रणा निर्माण जातली कांयच कळना, ह्या संदर्भात कांय स्पश्टीकरण ना। गोंय सरकारान बेगोबेग महाराष्ट्र आणि कर्नाटका लागीं ह्या संदर्भात संपर्क साधून एकंदर ह्या विशयाची जाणविकाय करून घेवंक जाय, ना जाल्यार म्हादयक जशी कर्नाटकान गेल्या कांय वर्सां सावन तिचे उदक जे आसा कळसाचे उदक जे आसा ते वळोवन तेंच्यांनी मलप्रभेच्या पात्रान हेला पावसाच्या दिसांनी तोच प्रकार आता ह्या संदर्भात करताले। एकंदर पाण्या संदर्भात जर आम्ही गंभीर जावंक ना जाल्यार महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन्ही राज्यां जी आसा ती आमच्या हड्ड्यार बसतली आणि आमच्या गोंयचे नुकसान करतली, हातून मातूय दुबाव ना। मजगती ह्यो सगळ्यो अफवा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तिळारी उदक वळोवपाच्या विशयावयल्यान विधान केलां। कायद्यान ते शक्य ना अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। एक गजाल आसा, चुकीची बातमी कोण तरी पसरता म्हजें निव्वळ म्हणणें आसा। कारण म्हाका 8 काय 10 वर्सांच्या उपरांत पयले फावटी तिलारीची मिटींग घेवपा खातीर महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्या बरोबर हांव मुंबय गेल्लो। तिलारी एग्रीमेंटाच्या नुसार आमचो आनी महाराष्ट्राचो एग्रीमेंट आसा 80% उदक तशें आमकां मेळटा तिलारीचें, 20% उदीक महाराष्ट्राक मेळटा आनी सगळें जें आहा पळय न्हू मेंटेनन्स हे ते करता। फॉर दॅट पर्पज वी आर गिवींग ऑल्सो सम मनी फॉर देम, कितले ते म्हाका आतां खबर ना, बट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट खंयच्याच पद्दतीन ते कर्नाटकाक उदक दिवपाक शकना। वयल्यान आमी तेंच्या कडेन आनी हे सुरवात केला की तिलारीची हायट वाडोवची जेणे करून आमकां उदीक एक्स्ट्रा दिवचें किंवा तांकां लागतलें वापरचें हाजेर सुरू आसा। बट विदावट अवर कन्सेंट महाराष्ट्र केन्ना दिवचें ना, बरें महाराष्ट्र कर्नाटकाक उदक दिवचें ना हाजी म्हाका 100% खात्री आहा। पॉलिटिकली सिच्युएशन सुद्दां कितें आसूं जाल्यार ते दिवपाक शकना कायद्यान। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।